तो रमजान म्हणल्यार आमचो सारको होली मंथ मुस्लिमान आमच्या हितून आनी आमचे हरशी उपास 30 दीस आसता. सो सकाळी आमी बिफोर सनरायज ते आमचे नमाज आसता. अप्रॉक्सिमेटली एक 5:30 म्हणल्यार तेजे पयलीं आमी खावंक शकता कितें आनी मागीर सांजचे एक 7 मेरेन आमची आनी एक नमाज आसता. तेजे उपरांत आमकां उपास सोडून वता आनी खावंक मेळटा. तेजे मदीं दिसाचे टायमार आमचे 5 टायम नमाज आसता पूण आमकां कांय खावंक उदीक बीन कांय ना. बेश्टे प्रे करपाचें आनी आमचे हितून कितें आहा लोकांक हेल्पूय करपाचें तें व्हेरी इम्पॉर्टंट. बेश्टे उपास दवरूनय फायदो ना. प्रेय करूंक जाय आनी लोकांक हेल्पूय करूंक जाय. सो तुम्ही पणजेन जर पळोवपाक गेले जाल्यार सादारणतः तुमचे कितलेच लोक जमा जाता सेलिब्रेट करपा खातीर? खूब जाण आसा. एक्चुली आमचो हो आतां पणजे शांतीनगरची मस्जिद आहा ती धाकटीशी आहा. सो हांगा ना ना म्हणल्यार एक सांजचे 150-200 लोक येता. पूण आमचे दुसरे व्हडले मस्जिद बी आहा व्हडली मस्जिद थिंगा 1000-2000 लोक बीन येता दिसाचे पर डे. सो तुमी आतां हेल्प करता म्हणल्यार सो कशा तरेचे हेल्प करता? हेल्प म्हणल्यार जाता तितले तुजे कडेन कितले जाता. कोण गरीब मनीस आहा कितेंय जावं कितले तुजे कडेन जाता तितले तुवें हेल्प करप. अशें दाखोवन दिवन म्हणजे जाता तितले अशें दाखोवन दिवन कांय फायदा ना. तो एक तुमचे रमजाना भितरले एक बरी गजाल आहा की तुमी दाखयना बट तुमच्या भितरल्यान एक भावनांत हय दिवकूच जाय. कंपल्सरी. सो आमचे हितून ते इट इज कंपल्सरी की तुवें दिवकूच जाय. व्हडलेशें हें कांय ना. सपोज तूं 10 रुपया जोडटा जाल्यार 1 रुपया सुद्दां दिवन जाता. सो कोण नीडी आसा पळय तेंकांच दिवंक जाय. दिन में 5 टाइम नमाज़ पढ़ते हैं हम लोग. फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में 5 टाइम नमाज़ पढ़ते हैं. और दिन में और क्या आपका ये रहता है? फजर में शादी के पहले हम लोग को कुछ खाने पीने की चीज़ खा सकता है. सहरी कर सकता है. सहरी बोलते हैं उसको. सहरी कर सकता है सुबह में. उसके बाद में पूरा दिन ऐसे ही रहने का बाद में मगरिब का टाइम में इफ्तारी होता है.